गोयचे अध्यक्ष बाबा अमित पालेकर हांकां आज पुलिसान समन्स केल्ले की इन्क्वायरी करपाक। आता पुलिसाच्या कस्टडींतल्यान चोर पळून वता, चोराक धरपाक ह्या पुलिसाच्यान जायना आणि जो विसल ब्लोअर जाता ताच्या फाटल्यान पुलीस कारवाई करता। सो वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ गोवा पुलीस आणि इन सॉलिडॅरिटी विथ अवर इंडिया अलायन्स पार्टनर आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष बाबा अमित पालेकराक जे आज इंटरोगेशना आपयला ताच्या समर्थनान आमी हांगा आयल्या आणि ज्या पद्दतीन हे इन्क्वायरी चल्ला म्हाका दिसता खंय तरी हातून सगळे व्हडले बीजेपीचे टॉप लोकांचो हातून हात आसा। कित्याक पयर आमी पळयलें की बीजेपीचे अध्यक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले की अजून पुलीस 100% जबाबदार आसा। आता पुलीस डिपार्टमेंट कोणा अंडर येता? पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा ते होम मिनिस्टरा अंडर येता। सो बीजेपीच्या अध्यक्षान सांगला की गोयच्या मुख्यमंत्री जाणे होम डिपार्टमेंट जे आसा ते सारखे चलना, लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स। एक चोर पुलीस कस्टडींतल्यान धांवन वता, ताका धरपाचो सोडून हे ओपोजिशन लिडर जे आसा तांकां टार्गेट करपाचो एक प्रयत्न चल्ला। गोंयभर वातावरण पळयता की हो सरकार, भारतीय जनता पक्षाचो सरकार म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रांत सपशेल फेल जाल्लो आसा। आणि आज आमी मुद्दाम पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा, सगळ्या पक्षाचे लिडर, खास करून आमचो आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष बाबा अमित पालेकर हाका समन केल्ले आसा। आता प्रश्न कितें पडला की समन करपाचें कारण कितें? म्हणजे जो मुद्दो गोंयपर्यंत पावलो, जो विशय गोंयपर्यंत पावलो, म्हाका दिसता खरी गोष्ट लोकांपर्यंत पावली आणि ती पावपाक म्हाका दिसता ज्यांच्यांनी खरें म्हणशाल्या एक महत्वाची भूमिका केली ती म्हणजे सुनील कौठणकर काँग्रेसचो लिडर आणि त्याच्यानंतर अमित पालेकर। आता प्रश्न लोकांसमोर पडला की सरकार कितें करपाक सोदता? म्हणजे सूड बुद्धीचें राजकारण जी बीजेपीची म्हाका दिसता कित्येक वर्सांची परंपरा आसा की विरोधकांचेर सूड बुद्धीचें राजकारण करप आणि विरोधकांचो आवाज दामोवपाचो हो प्रयत्न आसा। सरकार म्हाका दिसता आपले जे अपयश आहा म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रांत अपयश आसा, खरें म्हणचे जाल्यार ह्या गोष्टीक जर संपूर्ण जबाबदारी कोणी घेवपाक जाय ती गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान। मुख्यमंत्री हो सपशेल फेलियर आसा आणि मुख्यमंत्र्याक कांयच पडून गेल्लें ना। मुख्यमंत्री फक्त प्रायव्हेट जगांनी भोंवपाचें काम करता। आज आमी पळयता की गोंयांत वेगळे वेगळे विशय आसा आनी हो तर असो मुद्दो आसा की गोंयच्या इतिहासांत पयले खेप एक पुलीस कस्टडींतलो क्रायम ब्रांचांतलो एक मेन एक्यूज म्हणजे लँड्स जी स्कॅमां जाली तितून हो मेन एक्यूज जाका पुलीस पळयता म्हणजे हे गोंयच्या इतिहासांत पयले खेप जाल्लें आसा आणि तें म्हाका दिसता खंय तरी फेलियर लिपोवपाक म्हाका दिसता आज हो सरकार, बीजेपीचो सरकार विरोधकांक टार्गेट करता। आणि हे सूड बुद्धीचें राजकारण चड तेंप टिकना। ज्या वेळार सत्ता म्हाका दिसता यांच्या आज मस्तकाक सत्ता ही मस्तकाक मारलेली आसा, ह्या सत्तेचो तांकां माज जाल्लो आसा। म्हणूनच म्हाका इथपर्यंत आज ते विरोधकांक टार्गेट करपाचो प्रयत्न करता। आमकां प्रश्न पडटा की जे सुनील कौठणकर आणि अमित पालेकर बाब हेणी कितें मोठो क्रायम केलो, कितें म्हणून क्रायम केलो की तांकां आज पुलीस स्टेशनान तुमी हाडून बसयता? अरे त्याच्या पलीकडे ज्या एक्युजान नांवां घेतली, तुमच्या सत्ताधारी पक्षाचो जो आमदार आसा तेजें नांव घेतलें, काही ऑफिसरांची नांवां घेतली, तेंचे कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन जायना? हे लोकांसमोर उघड आसा आणि म्हाका दिसता गोंयची जनता हें सगळें पळयता की तुमी जे कशें सूडबुद्धीचें राजकारण हांगा विरोधकां बरोबर करता। आणि एक बीजेपीच्या लिडरांक सांगपाक सोदता, बीजेपीच्या सरकाराक सांगपाक सोदता की तुमी कितकेय सूडबुद्धीचें राजकारण केलें, कितकेय तुमी दबाव यंत्र वापरलें विरोधकांचो आवाज दामोवपाक, आमी बळी पडपाचे ना। आमी एकजुटीन तुमच्या विरोधान लढटले अशें तुमकां सांगपाक सोदता।